प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 20वा विस्वोर वोड 20 ते 28 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्सेस 20 to 28। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तेन्ना जेबेदावाच्या पुतांची आवय ताचे सोरशी आपले पुतांक घेवन आयली आनी ताच्या पांयां पडून ताचे कडेन एक उपकार मागूंक लागली। ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, हे म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्या दाव्या हाताक तुज्या राजांत बसूंक लाय। जेजून प्रतिपाळ केलो, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत। हांव पियेतलों ते पात्रांतलें तुमच्यान पिवं येतलें? ताणें म्हणलें, होय, पिवं येता। ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी पियेतले खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक दिवंक म्हजे आदीन ना। ते जागे म्हज्या बापान निर्मून दवरल्यात तांकां। हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा भावांचेर चिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सरशें आपूण हाडून सांगलें, विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चडयतात म्हूण, आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत। तुमचे मदें अशें जावचें न्हय। ना, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो। तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो। अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी आयज 26 ते 28 वोड पर्यंत आमचो नियाळ करुया। जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो। तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो। भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता कोणाक जाय व्हड जावपाक? आमकां सगल्यांक व्हड जावपाक आस आहा, खोशी आहा। आमकां जाय सगळें आमचें बरेंपण की लोकांनी आमकां वळखून घेवपाक, आमचें पोजिशन वाडलें आमकां जाय। पूण भाव भयणीनो, जेजू आयज म्हणटा, तुमचे मदें कोण व्हड जावंक सोदता तो तुमचो सेवक जावचो। पूण आयज भाव भयणीनो, जें जेजून उतरां सांगल्यान ती आमी फकत आयकता। आयज आमी जेन्ना दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, आमी आयकतलीं हें उतर, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो। पूण भाव भयणीनो, आमी जो लोक व्हड आहा, आमचे मन व्हड आहा, समजा एक चाव कोत्ता कंपनीन, तो चाव कोणाक कोत्ता? तो आपल्या मॅनेजराक कोत्ता। मॅनेजर चाव सेवकाक करिना। आनी जेन्ना कोण मॅनेजर जाता, ताचें पोजिशन वाडटा, तो केन्नाच खाला येना कोणाची सेवा करपाक। तो बसता आपल्या कॅबिनान आनी तो आतां सगळ्यांक सांगता, चावार जेवणार हें कर तें कर। तेच भाशेन भाव भयणीनो, इग्रोज मातेन कितें घडटा? इग्रोज मातेनूय तशेंच घडटा। आमी जी पोजिशन वाडटात, आमी आतां दुसऱ्यांक आमची सेवा करपाक आमी धाडटा, हें कर तें कर। आतां आमचे पॅरिश कावन्सिल आसता, ह्यो सगल्यो वस्तू आसतात, आमी म्हणटा आमी सगळें बरोबर काम करपाचें जाय। पूण भाव भयणीनो, आमी फकत सेवा कोत्ता, आमी चाकर जाता। पूण जो लोक आमचे मन व्हड आसा ती आतां आमची सेवा कमी कोत्तात आनी आमी आतां तांची सेवा कोत्ता। म्हणटच खंयचोरूय वस्तू ह्या संवसारांत, इग्रोजेन मातेन वच, ऑफिसान वच, बाजारान वच, बस स्टँडा कडेन वच, आमी पळयत जाल्यार आमच्या दोळ्यांनी जो कोण व्हड आसा तो दुसऱ्यांचो सेवक जायना। लोक जो ल्हान आसा व्हडल्यांचो सेवक जाता, तांकां आदार करता। फुडें जेजू कितें म्हणटा 27 वडीन? तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो। भाव भयणीनो, आमी जेन्ना कोण पयलीं जाता, आमी फुडें वेता, कोण दुसऱ्याचो गुलाम जाता ना। भाव भयणीनो, आमी जेन्ना व्हडलें आमचें पोजिशन मेळटा, आमी बरो रोग घालता, आमची सूट घालता, आमी बरें न्हेसता,
आमी कोणाचे गुलाम जाता केन्नाच ना. संवसार आमकां शिकयता की आमी दुसऱ्यांचो गुलाम जावपाक न्हय, लोकांनी आमचे गुलाम जावपाक जाय. पूण आयज भाव भयणीनो, जेजूचे उतरांनी जेजूस म्हणटा, जो कोण व्हड जावंक सोदता ताणें तुमचो सेवक जावं न्ही, तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तुमचो गुलाम जावं न्ही. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू सांगता जाल्यार आमी हें उतर सोत मानता काय, आनी हें उतर आमी परगट कोत्ता काय. पूण परगट केलें, शर्माव दिलो, सगळें बरें आमकां आमी बरी शिकवण दिली, पूण शेकी आमी दुसऱ्यांचे गुलाम जावंक ना, दुसऱ्यांचे सेवक जावंक ना. आमी आमकांच फटयता, आमी आमकांच फटयता आनी आमी दुसऱ्यांकूय फटयता. कित्याक हें उतर जें आमी परगट कोत्ता हें आमी दुसऱ्यांक सांगता. आमी दुसऱ्यांचे सेवक जावपाक, आमी दुसऱ्यांचे गुलाम जावपाक आमी तयार ना. आनी फुडें जेजू 28 वडीन म्हणटा, अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपल्या चाकरेक लावंक येवंक ना. बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्ताच्या सोरवणे पासत आपलो जीव दिवंक येयला. आनी तो जीव दिवंक येयलो, ताणें जीव दिलो आनी आमची ताणें सोडवण केली. ताणें तो एक चाकर जालो, ताणें आमची सेवा केली आनी तो आयज पर्यंत आमची सेवा करतात पवित्र आत्म्या उदेशी. तर आयज भाव भयणीनो, आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, आमी जेजूचे शीस म्हणटा, आयज जी उतरां जेजून सांगल्या की जेन्ना आमी व्हड जावंक सोदता आमी दुसऱ्यांची सेवा करया, जेन्ना आमी पयलीं जावंक सोदतात आमी दुसऱ्यांचे गुलाम जावया. आनी खरेपणी जेजूचे सोत मानता म्हणून हें करुया, मोगान करुया. फकत आमी करूंक ना, गरज ना की आमी पयलीं जावंक सोदता देखून आमी दुसऱ्यांचे गुलाम जाता. आमचे काळीज जावंक जाय मोगाचें. मोगान जेन्ना आमी कोणाचे चाकर जाता, मोगान आमी जेन्नाचे दुसऱ्यांचे गुलाम जाता, देवाक आमी मानलेली जाता. देव आमचें काळीज पळयता, आमकां इनाम दिता, खरेपणी आमकां वयर काडटा, खरेपणी आमकां उंचाई दिता, खरेपणी आमकां तो पयलीं करता. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.